Huschia godin sotatuka, Kushal ponat sotatuka, Soglet godin sotatuka, Disafato ludetana, Kazan leye udgasota, Aichati salce sotbusot, Tuka donya tepe joita, Songostani sotatuka, Uskya kotin sotatuka, Kushal ponat sotatuka, Soglet koren sotatuka. Sogdang tomkan देव बरो दिसत्यो माय मोगाचो करायच्या मिसाच्या बलिदानात आज आमी केलीत भाशेन संपलेल्या मिगेल इनास्यो आनी आयडा रोजा डायस हांचे खातीर सासणाचो विसव बिडूंक मागता तशेंच आज आमच्या आदले कातिकिस्ट विनिता पायस हिच्या आत्म्याक सासणाचो विसव दिवन सर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण तिचे खातीर आज सगळीं कातिकिस्ट हे मिसाचें बलिदान भेटून तिचे खातीर मागता आनी तिका सासणाचो विसव मेळूं म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान देवा लागीं विनोती करता तशेंच मागुया आज जल्माचो दीस समोरुमता जोशुआ मास्करेनेस ताची देवान आशिर्वाद घालो म्हूण ताचे खातीर मागुया आज सायबिणीची भेट ह्या घोरामेनी जाता इग्रेजा सायमन आफोन्सो पेंटा रेमन कार्वालो दाबोली जॅक सांतान फेर्नांडीस आल्तो दाबोली पावलिना आल्मिदा हे सगळे आमच्या बाबा भयणांचेर सायबीण मायेचो आशिर्वाद पडूं म्हूण खेरीत भाशेन मागुया तशेंच आयच्या दिसाक बाबार्थाची ड्युटी पेटयता आल्तो चिकाले आग्नेलो फेर्नांडीस आनी फामील आनी दाबोली मारिया क्रूज आनी फामील हे आमच्या बाबा भयणांचेर त्याच जेजूचो आशिर्वाद पडूं म्हूण खेरीत भाशेन मागुया आमच्या तरणाट्यां खातीर वाट चुकलेल्यांक खेरीत भाशेन देवान वाट दाखोवंक आनी अदीक आपली वाट चुकल्यांत जाल्यार परतून तांणी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक तांचे खातीर मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं आपल्याक उलो मारतल्या आपल्या भुरग्यांक किरीत भाशेन तोच देव न्याय करतलो म्हूण भासायता आनी तांकां तो पावतलो आमच्या कोश्टाच्या वेळार दूर दिसाक देव आमचे सोबे आसा आनी दूर दिसाक आमी ताका कोश्टान उलो मारता तेन्ना तो आमच्या आदाराक पावता अशे दिसाक आमकां कृपा मागुया आमी जेन्ना निराशी जाता आमी जेन्ना चुकीक सांपडटा आमी जेन्ना अडचण्यांक पडटा तेन्ना त्याच देवाचेर पातयेवन आमचें जिवीत सारूंक खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो सगळ्यांक सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हे पासत बागेंतल्यान सदांच सांगपाक मरे सगळ्या दुखांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक आमेन सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया बहु दयाळ बापा
विनिता तुजे दुवेची मोरणाचो दिसाचो खिरीत भाशेन आमी हे दिसा उगडास करता. तुजे मीत मेळ नाशिल्ले काकलुतीन तिका वेंगूय. तुज्या भोगतां सांगाती सासणाचें सूख तिका फावो कर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भागिवोन जुवांवाच्या तिसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या इश्टा, हे भाव भायल्या गांवचे जावनूय तूं तांचे पासत घास घेताय म्हणल्यार तें तुजें विस्वाशीपणाचें काम. आख्खे पवित्र सोबेक ते तुज्या प्रिती मोगाची गोवाय दिता. देवाक मानतात ते भाशेन तांकां वाटेक गरज ते दिशी जाल्यार बरें करतलोय. ते वाटेक लागलेले फकत जेजूच्या नांवा खातीर ओ क्रिस्ती लोकां कडचे कांयच घेनासतना असल्या मनशांक बरे भाशेन घेवंक आनी स्वता पासत ते वावर करता तातूंत तांकां सहकार दिवंक आमचो कायदो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताची संसद प्रितुमेर बलिश्ट जायत वेतली. प्रमाणीक मनशाची संसद सुदैव. जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. ताच्या घरान धोण आनी गिरेस्काय ताचे प्रमाणीकपण सासणाक थोकतलें. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो परजळटा, कित्याक तो कोणवालो दोयाल काळजाचो आनी सुगुणी. जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उशणें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच हालचो ना. ताचो उगडास थोकतलो निते खाली. सबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यांत. Alleluia, 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 Alleluia. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. शिसांनी सदांच मागणी करचे आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून तांकां अशी एक वोपास सांगली. एका शारान कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची बिडा नासली. आनी त्या शारान कोण एकली विधवा आसली. ताचेशी येवन ती अशी मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिडा हांव धरिना खरो. पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिचो न्याय करतलों. नाजाल्यार येवन शेकीत ती म्हजो जीव खातली. आनी सोम्या जेजून म्हणलें, त्या खोट्या नितीदारान कितें म्हणलें ताची तुमी चोत्राय धरात. तो देव आपणाक दीस रात उलो मारतल्या आपल्या विचलोल्यांचो न्याय करून तांकां निवारचो ना.
आनी तांकां सोंसणीकायेन कान दिवचो ना, वय तो तांकां बेगीच निवारतलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत बावार्द मेळटलो की ना तुमकां दिसता? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणो, आयचे दिसा काय बरें एक उदाहरण आमकां ह्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. खोटो नितीदार दुसऱ्यांक पिडापीड दिता तसलो खोटो नितीदार म्हणजे रॉंग जज हू हॅज मेलिशियस इंटेन्शन्स. आनी हो खोटो नितीदार दुसऱ्या पासत वावुरचे बदलेक, पोरजेच्या बरेपणा पासत वावुरचे बदलेक पोरजेक त्रास करता. अशें आसतना एक विधवा येवन ताका दीस रात सोतायता, उलो मारता, म्हजी सगळें नीत कोर, यू हॅव नॉट डन जस्टीस टू मी, डू जस्टीस टू मी. तिची सगळें नीत करूंक तो कान बेरे करता, पूण ती परतून परतून ताचे शिवची येता आनी म्हाका नीत कोर म्हूण प्रार्थून मागता. आनी तिची कारांदायेक लागून आपल्याचो जीव खातेली बायल ही विधवा आपल्याक ओदीक त्रास करतली, संकश्टान घालतली म्हूण तिका पयसावंक तो तिचे सगळे न्याय करता. बाबणांनी जेजू काय बरी उतरां म्हणटा. त्या खोट्या नितीदारान कितें केलें तें तुमी चोत्राय धरल्या मू. देव आपणाक दीस रात उलो मारतल्या आपल्या विंचलोल्यांक न्याय करून तांकां निवारचो ना. जेन्ना आमी संकश्टान सांपडटा, आमी त्रासान आसाव, आमी पातकांत आसाव तेन्ना आमच्या सोम्याक उलो मारची गरज. आमी जेन्ना संकश्टान पडटा तेन्ना जायते फावटी गाडयांगेर वेता, हांगातूय आमी दोतोरांक सोदूंक वेता, पूण सोमी आसा आमचो व्हड दोतोर, आमचो इलाज दिनार, आमकां सांबाळणार, ताका आमी उलो मारता काय, ताचे सगळें दावी येता काय, आमी आमचो विस्वास दवरता जाल्यार आमकां विचार करुया. जायते फावटी भाव भयणो आमी विस्वास नासलेलीं मनशां बरवंसोच ना. आमकां सोम्याचेर पातयोया, ताचेर आमचो बरवंसो दवरुया, आमचे हात उगडून ताका म्हणुया, सोम्या तुजें सगळें आमी आसाव, तुजेर आमी पातयेता, तूं आमचें सगळें नीत करतलो, आमचें सगळें न्याय करतलो. ह्याच खऱ्या भावार्थान जेन्ना आमचो भाव भयणीनो पोलखो भावार्थ आमी जिबो करता तेन्ना सोमी आमकां पावता आनी खरेंच आपल्याक उलो मारतल्या सगळें देव भाव भयणीनो न्याय करता. आयच्या दिसाक ही कृपा आमी मागुया. खोल भावार्थाची मनशां आमी जावं, इल्ली तरी सांसवाच्या बिया सारको भावार्थ आसूंक आमकां देवाचेर आमचे संकश्टाच्या वेळारूच न्हय, खुशालकायेच्या वेळार, आमकां दितल्या बरेपणाच्या वेळार दीस रात देवाक आर्गां दिवन ताचेर पातयेवन आमचें जिवीत सारूंक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C1 पेज नंबर 28. C1. आमचे दोनां उबारून सोबेस पोराक पेटोवया, आमचे दोळे उबारून देवा वाट पळोवया, आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेलुया, ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग ओपुया. दोन्या तुझ्याच बरेपणा आत्या उन्या सोर्यादाना साखळी रोखडी जाताय आमकां जिवी दिवपी काना पिवना. आमचे दोनां उबारून सोर्बेस पोराक पेटोवया, आमचे दोळे उबारून देवा वाट पळोवया, आमचे काळीज उबारून
ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोग ओपुया. म्हज्या भाव भयणे म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुझ्या दांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमेक आमच्या नाटले पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सासणाच्या देवा आमच्या बापा तुज्या दुवेचेर विनिताचेर तुज्या सासणाचो स्वाड फांकलो. तो सासणाक तिणें तुका भोगचे खातीर आनी नम्रतायेन भेटयता तो योद्न मानून घे म्हूण आमी मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा सोर काडियान सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरण आमच्या पातकांक फावो जाल्ली शिक्षा तरी तुजे कोणवाडायेन जेन्ना पातकाक लागून मरणाच्या घांसाक आमी सांपडटा तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या जोयतान आमची सोडवण जाल्या देखून ताच्या सांगाता नव्या जिविताक तूं आमकां आपयताय. ह्या पासो देवदूतांनी भोगतां सांगाती प्रितुमे निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र स्वर्गाने संसार पडला तुझ्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेश्वराचे नाम येता तांकां सोय. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती पडून उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सुतरां आमां समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तार लोलयेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची किरीत भाशेन विनिता आमचे भयणीची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. तिका आनी तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरचोरीत मुखार मोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सर काडीत तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा
सूर वंदून आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सुरुंडाराच्या आज्ञा मनान धरून शेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, जी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसवटो गिरास आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बरोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आन्याक आमी बरोवशान उतरेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मधांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूणचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका ची खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता रासूच चलयताय ससनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सगळ्यां आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका पालखी दिली. गायन घेऊया D16 पेज नंबर 55. D16. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Kirkon mozog mo, munchak zala, tachi vitu zegli, tori tuje, kalis mowatole, maka tosot, sonun bozunaka. Tori tuje, kalismo vartolen, makato sot, sorun bozunaka, dan buklaglia, moja odmiak Jezu, moje kantunt, sorga velia. Tuka shora
प्रार्थुया. बापा बो कोनवाड्या नवे गोठायेच्या आनी सासणीक जिविताच्या पोसुनात तुवें आमकां दादोशी केलें. हे देण्या पासत आमी तुका दिनवासून विनिता आमचे भयणीक सर पातकांतली नितोड करून तुज्या गोपान सासणाक सूख भोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवीक वर्साचे मागणें सगळीं बरोबर. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा काळकळी तूं मनशांक आपयताय आकारताय आनी पाडयताय. बागेवर फ्रांसीस शेगराच्या आपोवण्या आनी मिसाळ पासत आमी तुका दिन बसता. तुज्या फुलाच्या कुर्साचेर नदवती राव. ताचें मन बदलोवप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनारी उरबी शुभ वर्तमानाचो तो देरादीक परवडणार जालो. ताच्या रेलिकेचे दाबाची दाखोवणी तशें 2 वर्सां 25 उत्सवीक वर्सां आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बळान आमचो एक धार तिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्ले मिसां सौभागेलीपण फुडें उबारून आमची पावलां वाडाय. अशें पवित्र आत्म्याची सुपूर्दी संवसाराक परमाचो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवंत परगडणारा आमकां कर. आमेन. गायन घेऊया V14 पेज नंबर 259. V14. जेजूचेर विश्वास ठेवता ती सगळीं सदांकाळ जिवी सदांकाळ भागी. जेजूचेर विश्वास ठेवता ती सगळीं सदांकाळ जिवी सदांकाळ भागी. तुजो भाव मेला तो जिवंत आसा. तुजी भयण मेल्या ती जिवीत आसा. जेजूच्या वांगडा बापाच्या गोपान. जेजूच्या वांगडा बापाच्या गोपान. जेजूचेर विश्वास ठेवता ती सगळीं सदांकाळ जिवी सदांकाळ भागी. जेजूचेर विश्वास ठेवता ती सगळीं सदांकाळ जिवी